फास्ट फूड गाड्यांचेर तशेंच हेर हॉटेलांनी घरगुती सिलिंडराचो वापर जाता अशी कागाळ आयल्या उपरांत नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वास्कोच्या वेगवेगळ्या हॉटेलांनी रेड मारून तपासणी केली। हॉटेलकार वेवसायीक सिलिंडराचो वापर करपा बदला घरगुती सिलिंडरांचो वापर करतात, देखून लोकांक सिलिंडरांच्या उणावाक तोंड दिवचें पडटा। ह्या विशींच्यो साबार कागाळी खात्यांत दाखल जाल्या उपरांत शुक्रारा वास्कोत नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दरेका हॉटेलांत वचून अचकीत रेड मारली। कंप्लेन येयलेली की डोमेस्टीक सिलिंडर्स आसा पळय ते चड करून फास्ट फूड आनी सगळ्या ऑफिसांनी हॉटेलांनी बी यूज करता म्हणून तेन्ना सरप्रायज रेट मारपाक आमकां पयलीं म्हयनोभर पयलीं ती कंप्लेन हेड ऑफिसान येयली। तशें तेंच्यांनी म्हाका फॉरवर्ड करतकच म्हाजी टीम घेवन हांव आतां इन्स्पेक्शन करपाक गेलें। नाका मेसेज ना म्हाका म्हणजे म्हाजी सरप्रायज विजीट ही न्हू चड कडेन आसा। तर पळय हेच्या पयलीं सुद्दां आमी एकदां विजीट केला, तेंच्या वर्सान एकदां न्हू 6 म्हयन्यांनी तरी जातात, तरी सुद्दां ते यूज करतात। तेंच्यांनी मातशें ते करपा जाय, डोमेस्टीक सिलिंडर वाडत रावता, हे यूज करता म्हणटकच बाकीच्या लोकांक मेळना म्हणून लोकांच्यो कंप्लेनी येता। तेंचे धंद्या खातीर आसा न्हू, बिजनेसा खातीर तेंच्यांनी कमर्शियल जाल्यार कमर्शियलच यूज करपा जाय, डोमेस्टीक यूज करूंक जायना। आतां हांव गेला थंयसर तर म्हाका मेळ्ळा आनी 1-2 केल्या थंयसर हॉटेल इन्स्पेक्शन केलें थंय ना, तेंचे म्हणजे ओके, तेंचे कमर्शियलच आसा। आनी आतां हेच्या फुडें पळोवया, नुकतें स्टार्ट फायन दिवपाक आतां म्हाजे बाकीचे HPCचे BPCचे ते आसा न्हू, म्हाजें काम सीज करपाचें तेंचे कडेन करपाचें, मागीर तेंचे आपले कोण BPCचे कोण HPCचे आहा ते तेंचे कितें लिगल आसा पळय कितें फॉर्मेलिटीज आसा ते करता।